आमी श्री मंगेशाच्या देवदर्शना खातीर भायर सरतात। पणजेच्यान प्रियोळ पावपाक सुमार 1.5 वर लागता। ह्या प्रवासात म्हाका खूब मजा आयली। आडव्यो तिडव्यो वाट्यो आनी तातून हिरवोचार अंत्रूज म्हळ्यार आयचो फोंड्या म्हाल। प्रियोळ वाठारांतल्या देव मंगेशाचे दर्शन घेवपाक म्हाका बरीच उत्सुकता लागल्या। गोंयांतले श्री मंगेशाचे देवूळ सगळ्यांत प्रसिद्ध देवळां मदलें एक। हे देवस्थान फक्त भारतापुरतीच न्हय तर आफ्रिका, अमेरिका सारक्या वाठारांनी प्रसिद्ध आसा। संवसारांतले इतिहासीक, सांस्कृतीक, धार्मीक सारक्या विशयांचेर अभ्यासक वा संशोधक जेन्ना गोंयांत येता मंगेश देवस्थानाची भेट घेवपाक येतात। आडकाट्यासावन देवळा मेरेन वचपी सबन वाटेर फुलांचे, खेळण्यांचे, खाणा जेवणाचे पसरे आसात। खासा बशीत येवपी भक्तां खातीर वेगळी पांयवाट आसा जाका पाठो म्हणटात। बशींतल्यान देवून ही पांयवाट चलतना एका वेगळ्याच तरेचो अनुभव भक्तांक येता। गोमंतक टीव्हीचेर हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां परत एकदा मायमोगाचो येवकार दिता। महात्मय देवळांचो ह्या कार्यावळीच्या आमी दुसऱ्या भागात पावल्यात प्रियोळा वाठारांच्या श्रीदेव मंगेशाच्या देवस्थानांत। ह्या देवस्थाना विशीं सांगचें म्हळ्यार तुमकां खबरूच आसतलें, मंगेश हो साक्षात शंकराचो एक अवतार। ह्या देवळाचे सण, परबो, आख्यायिका आनी वैशिश्टां म्हळ्यार तें हांव सांगपाक ना, तें जाणून घेवपा खातीर चलात जाणकारां कडेन वळया। देवळांत भितर सरतना सोपणांचेर फुलकारां बशिल्लीं मेळटात। तांचे कडेन नाल्ल, केळी आनी मंगेशाक प्रिय बेलाची पानां एकाच पाटल्यांत मेळटा। ह्या देवळाचे बांदकाम पर्यटकांक आकर्षित करपासारकें आसा। पुरातन काळाची ही कलाकृती दोळे दिपकावपी आसा। देवळाची शिल्पकला खूब बारीकसाणीन केल्ली पळोवपाक मेळटा। देवळाच्या तोकार कळस आसा जो देवळाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयता। देवळाच्या सामकार दोळे दिपकावपी गजाल म्हळ्यार देवळाचो दिपोस्तंभ। देवळा मुखार आशिल्लो दिपस्तंभ आकर्षित करपासारको आसा। देवळाची चौक खूपच सुंदर आसा। सुंदर झुंबरांची सजावट हांगासर पळोवपाक मेळटा। श्री देव मंगेशाच्या गर्भकुडीची सोबीतकाय दोळे दिपकायता। चांदीच्या सुंदर प्रभावळीन श्री मंगेशाची मूर्ती दरेकल्याच्या मनाक थाकाय दिता। तांच्या दर्शनान मन श्रद्धेन भरून येता। आपल्या सगळ्या संकटांचे निवारण हांगासर जातले अशी भावना मनाक धैर्य दिवन वता। भक्त आपली भक्ती, तांचे उमेदीचे खीण आनी आपली संकटां, आपल्यो मागण्यो घेवन देवाच्या भेटीक येतात। आमचो कुलदैवत मंगेश महालक्ष्मी, मंगेश महालक्ष्मी। म्हजे चलयेचे दुसऱ्या चलयेचे ऐश्वर्याचे लग्न आसा 30 नोव्हेंबर 2021
मंगेश मठान आनी ताजी होळीक दिवपा खातीर ते शुभ कार्य आसा म्हणून ताजी होळीक दिवपा खातीर पयलेच पत्रिका आमी आमचे कुलदैवत मंगेश महालक्ष्मीक दाखोवपाक हांगा मंगेशा आयिल्ले आसा। खंयचेय शुभ कार्याक देवाचो हातभार लागू जाय आनी ताजे ब्लेसिंग्स आसूं जाय। ताजे ब्लेसिंग्स आसतकच खंयचें कार्य आसा तें निर्विघ्नपणे जाता आनी ताज्या खातीर आमकां ताजो अनुभव क्षणाक क्षणाक आयिल्लो आसा आनी ते जे आमची वडिलोपार्जीत जे कितें दवरपाचे देवाक पयलीं आसा ते आमी करपाक हांगा आयिल्ले आसा आनी देवाचे आशिर्वाद घेवन बाकीच्या देवतांक दवरून आनी मागीर घरच्यांक आनी मागीर सगळ्या मित्र मंडळीक आमी वळख दिवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा। शंकराचो सगळ्यांत व्हड भक्त म्हळ्यार नंदी। शंकराच्या दर एका देवळात आमकां नंदीची मूर्त पळोवपाक मेळटा। मंगेश देवाच्या गर्भकुडीच्या मुखार चौकेत श्री देव शर्माची पाशाणी मूर्त आसा। ही मूर्त हातात श्रीफळ घेवन देवाक दोनूय हात जोडून पांयां पडटा। हांगा जेन्ना देवाक कोणा भक्ताक कितें प्रश्न विचारपाचे आसला आमी गोंयांत ताका कौल म्हणटा ते देवस्थानचो देवाचो कौल आसा हे ग्रामपुरुशा कडेन घेतलो वता। हांगा हे पिटकुळीच्यो ज्यो कळयो आसा आनी पाकळ्यो आसा हे हांगा लावन हेचो कौल मागता। प्रत्येक पाकळेक आनी कळेक म्हत्व आसा अर्थ आसा। शक्यतो उजव्या वचची पाकळी बऱ्या दाखयता दाव्या वचची पाकळी कळी वायट दाखयता। हांगा 6 कळयो आनी हेच्यान पाकळी लावन देवाक कौल विचारतात। खंयचे प्रश्न आसता कांयचे कितें आसता विचारप आसता देवाक विचारून तेजे लोक तांकां देवाचे सगळ्या लोकांचे देवाच्या शब्दाचेर खूब श्रद्धा आसता। देव सांगता त्या प्रमाणे आपूण करपा वता। ते लोक हांगा येवन तेजे कितें प्रश्न देवा कडेन विचारतात आनी त्या प्रमाणे कौल देवाचो हांगा घेता। अशें म्हणटात की जेन्ना परशुरामान हो गोमंत देश म्हणजे अपरांत स्थापन केलें तेन्ना ताणें बरोबर 96 कुळी म्हणजे एकदम 96 ब्राह्मण फॅमिलीज घेवन आयलो तो। आनी तेन्ना जेन्ना तो सेकंड हातून म्हणजे 3 हातून ते आयले तेन्ना सेकंड जे हातून आयले तातूंत 3 जाण आशिल्ले, एक देव शर्मा, शिव शर्मा आनी लोम शर्मा म्हणून। ते शिव शर्मा जो आशिल्लो तो हाजो भयणीचो चलो आशिल्लो देव शर्माचो आनी लोम शर्मा जो आशिल्लो तो देव शर्माचो भावजी आशिल्लो। तेन्ना देव शर्मा आनी शिव शर्माचो कुलदैवत मंगेश आशिल्ले आनीक लोम शर्माचे शांतादुर्गा। तेन्ना तांणी हांगा कुशास्थळी मंगेशाचें देवूळ आपलें स्थापन केलें। जेन्ना ते गोमंत भुमीन आयले कुशास्थळी ते स्थायीक जाले आनी ताणें आपलें देवूळ स्थापन केलें। आनी लोम शर्मान आपले शांतादुर्गेचे म्हणजे ताजी कुलदेवता शांतादुर्गा आशिल्ली ताणें म्हणजे आतां लोटली म्हणजे आतां थंय पयलींचे हें म्हणटाले ते थंय स्थापन केली। देव मंगेशाच्या नांवा फाटल्यान आनी शिवाच्या मंगेश रुपाच्या अवतारा फाटल्यान ही सुंदर आख्यायिका आसा। एकदां शंकर आनी पार्वती रानान दूद खेळटाली। दूद खेळटाना शंकर हारले, पार्वती जिखली। पार्वतीन शंकराचो अपमान केलो। रागान शंकर निघून गेले। पार्वती तांकां सोदपा लागली, तांकां शंकर खंयच मेळूना। तिणें ताची उपासना केली आनी ती तांकां सोदपा लागली। रानान सोदतना तांकां शंकराक दिसलें की ती येता, ती आपल्या सोदपाक येता। तेणें विचार केलो हेका आपूण भिश्टोया आनी तेणें वाघाचें रूप धारण केलें, 11 वाघाचें आनी ते तिच्या वचून उबे रावले। पार्वती भिली आनी तिणें फक्त म्हटलें भिवून त्राही मांग गिरीश। मांग गिरीश म्हणजे गिरीश म्हाजे घोवा म्हाका वाचय मांग गिरीश। मांगिरीशा वयल्यान मांगीश जालें, मांगीश वयल्यान मंगेश अपभ्रंश जालो। अशें म्हूण म्हणटा गिरीश म्हणजे पर्वत, पर्वता वयलो देव म्हणून मांगिरीश अशें म्हूण म्हटलें वता।
श्री मंगेशाच्या कुशस्थळा सावन देव मंगेश फोंड्यांतल्यान प्रियोळ वाठारांत कसो पावलो ताच्या फाटल्यान दीर्घ स्वरुपाचो हो इतिहास आसा। जेन्ना पोर्चुगीज म्हणजे कॉलनियल रुलर्स हांगा आयले 1510 तांणी 1560 इन्क्विजिशन चालू केलें आनी तांणी पयलीं तिसवाडी आनी बार्देजींची सगळीं देवळां ही केलीं उद्ध्वस्त केलीं आनी तांचो नेक्स्ट आशिल्लो सालसेतीन। जेन्ना आमच्या महाजनाक कळ्ळें की हें आतां फाल्यां ते उद्ध्वस्त करतले म्हणून तांणी रातोरात लिंग आनी मुर्ती घेवन तांणी एकदम पलायन केलें, म्हणजे होड्यांच्यान ते पलतडी गेले। रातचे जे सुरू केले ते नेक्स्ट दीस म्हणजे सकाळी फुडें हांगा पावले मंगेशी म्हणजे तेन्ना प्रियोळ आशिल्लें हांगा आनी हें राज्य जें आशिल्लें तें सौंदे राज्याच्या अंडर आशिल्लें आनीक म्हणजे तेन्ना मराठा रूल चालू आशिल्लो हांगा आनीक तेन्ना एक साद्या खोपटीन तांणी स्थापन केलें आनीक ताजो निवेद पसून हातून कातली आनी हातून सुरू केलो। हें करतकीर मागीर आमचे जे महाजन आशिल्ले थोडे शांतदुर्गेचे आनी आमचे ते शाहू महाराजा कडेन मंत्री म्हूण आशिल्ले। तेन्ना तांणी शाहू महाराजाक सांगून हो मोकासो मंगेशाक आनी कोळेचो मोकासो शांतदुर्गेक तांणी बहाल केलो, मागीर समवेर अरावंड 1739 आनी तेन्ना पयल्या फावटी हांगा देवूळ स्थापन केलें आनी मंगेशाचें हें हांगा 1744 सुमार हांगा हें देवूळ पयल्या फावटी बांदलें आनी स्थापन केलें। तें स्थापन करतकीर मागीर ताजो आर्किटेक्चरल हें चेंज जायत रावलो, म्हणजे 1819 परते चेंज केलें, मागीर 1973 चेंज केलें आनी आतां 2002 काय 3 परते हें करून तुमकां जें दिश्टी पडटा तें सगळें अगरशाळा बी चेंज करून म्हणजे तें नूतनीकरण करून आतां एकदम देवळाचो हो जो आसा तो एकदम चेंज जाल्लो आसा। मंगेशीच्या महात्म्य आमी अशेंच जाणून घेवया, मात सध्या एक ल्हानसो विसर घेवया। तुम्ही खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कुशस्थळा वयल्यान प्रियोळात जेन्ना देव मंगेशाची प्रतिमा हाडली तेन्ना तात्पुरत्या काळा खातीर ती देवळाच्या कांय अंतरार उपस्थित आशिल्ल्या अभिषेकी ह्या कुटुंबाच्या घरा मुखार वयल्या तुळशीत दवरली अशें थळावे लोक सांगतात। इश्टानो, आनी एक सांगपा सारकी गजाल म्हळ्यार हे भारताचे महान संगीतकार श्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांचे घर। हे अभिषेकी घराण्याचे मूळ घर अंदाजे 1560 साल हे बांदिल्लें घर आसा। अशें म्हणटा की अभिषेकी कुटुंबीय अभिषेकी घराणे हे मंगेश देवा वांगडा 1560 साला हांगा देवा बरोबर हांगा आयले। हे मंगेशाचे पयलीं पासून पुजारी अर्चक आशिल्ले, पुरोहीत आशिल्ले कुठ्ठाळी गांवांत। थंयच्यान ते देवा जेन्ना देव थंयच्यान हालयलो हांगा ते देवा बरोबर आयले आनी ते जेन्ना हांगा आयले तेन्ना हें घर बांदलें गेलें। हें जुनें घर 1560 साला पासून हांगा जवळ जवळ आसा अशें हें आसा। आनी हांगची आमची हांगा जवळ जवळ 10वी 12वी पिढी हांव जर 12वी पिढी हांगा देवळान काम करता। हे प्रसिद्ध गायक जितेंद्र अभिषेकी सुद्दां ह्याच घरांतले। जेन्ना 1560 साला देव कुठ्ठाळीच्यान हांगा हालयलो तेचा कार्तिक द्वादशी दीस आशिल्लो, तुळशी लग्नाचो दीस आशिल्लो। तेन्ना अशें म्हटलें वता की ते थंयच्यान लिंग हाडलें आनी लिंग हांगा जड लागलें म्हणून ह्या ठिकाणी दवरलें। म्हणून हे तुळशी वृंदानांत दर वर्सा हांगा जो पर्यंत देवूळ बांदूना तो पर्यंत तुळशी देव हांगा ह्या जाग्यार आशिल्लो आनी मागीर जें देवूळ बांदलें तें हांगच्यान देव थंय व्हेलो गेलो।
पूण त्या खातीर तुळशीवना आद्यस्थान मंगेशा आद्य तुळशीवना खूब म्हत्व आसा. दर वर्सा कार्तिक शुद्ध द्वादशी म्हणजे तुळशी लग्न आसा, देवाची भांगराची पालखी हांगा तुळशी लग्ना खातीर येता. ताची 10 वरांचेर तुळशी लग्न जावपाक पालखी देवस्थानाच्या देवांतल्यान भायर सरता आनी हांगा येता. आनी हांगा देवाची पालखी आयली, देव हांगा स्थानापन्न मंगेश देव स्थानापन्न जालो की तुळशी लग्न हांगा संपन्न जाता. ह्या देवाचें आद्यस्थान अशें आख्यायिका आसा, अशें बरयल्लें खंय लिखीत आमकां मेळना, पूण पयलींच्यान अशी परंपरा आसा की देव हांगा तुळशी लग्नाक येता कारण देव हांगा हाडून दवरिल्लो आशिल्लो पयलीं पासून. ह्या देवळाचें खाशेलेपण म्हळ्यार हांगासर दर्शन घेवपाक आयिल्ले भक्तगण पयलीं देवाक पांयां पडटा आनी मागीर विसव घेवपाक वतात. ह्या दर्शनाक धूळपेट दर्शन म्हणटात कारण भक्तगण पयशिल्ल्यान प्रवास करून मंगेशाच्या दर्शनाक येतात. तांच्या आंगावयली धुळीसर तांच्यांनी दर्शन देवाचें घेवपाचें अशी ही प्रथा जायत्या वर्सां पासून चालूच आसा. धूळबेट म्हणजे आपण आता जेव्हा बाहेरनं इथे येतो त्यावेळेला इथे आल्यानंतर म्हणजे ह्या देवाच्या या मंगेशाच्या सान्निध्यात आल्यावर सर्वात आधी मंगेशाचं दर्शन घ्यायचं असतं. तुम्ही कुठल्याही अवस्थेत या, कसेही या तुम्ही, म्हणजे तुम्ही अगदी आंघोळ करून छान कपडे घालून यायला पाहिजे वगैरे अशातला देखील भाग नाही. आलं की पहिल्यांदा या मंदिरात यायचं. देवासमोर म्हणजे ते एक धूळभेट नावाचा एक प्रकार आहे, म्हणजे देवाला भेटणं. आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा देवाला एक नारळ ठेवायचा आणि तिथे केळी हे केलेली आहेत. ती जी केळी आहेत ती केळी घेऊन एक केळं तिकडे इथे देवासमोर, दुसरं ह्या देवळाच्या मागे एक मुळकेश्वर नावाचं एक हे आहे. मुळकेश्वर म्हणजे या सगळ्या प्रॉपर्टीचा आमच्या भक्तांचा राखणदार, त्याला एक केळं ठेवलं जातं. आणि नॅचरली आम्ही कौंडिण्य गोत्राचे आहोत त्यामुळे तिसरं केळं घेऊन आम्ही आमचा जो मूळ पुरुष आहे तिथे ठेवतो. ते हे करून इकडे येऊन मग प्रसाद घेतला की आमची धूळभेट म्हणजे मंगेशाला आम्ही वर्दी दिली की आम्ही इथे आलेलो आहोत तुझ्या दर्शनासाठी, तुझं काम करण्यासाठी, तर तू आम्हाला सांभाळून घे. वर्षभर श्री देव मंगेशाच्या देवळान वेगवेगळे सण परब चालूच असतात. ह्या वेळार भाविकांची गर्दी जाता. शंकराक उदक प्रिय म्हणजे मंगेश शंकराचो अवतार. त्याच्या खातीर हांगा म्हाज्या बांय आसा. शंकराक लोक हांगा येवन कळशांक उदक घालता. देवाच्या फाटल्यान लिंगाचेर सतत संततधार सकाळी 7 ते 11 वाजे पासून संततधार चालू आसता. त्याचे अभिषेक चालू असताना किंवा लघुरू चालू असताना, उदकाच्या महामारू चालू असताना सगळे अभिषेक द्वारा सगळे हांगा कार्य जाता. कलश अभिषेक द्वारा, जल अभिषेक द्वारा सगळे कार्य केले जाता. देवळाचो चौगडो देवळाच्या भायर आसा. हांगासर पयलीं वाजंत्री बसोन सकाळी 6, दनपारां 12 आनी सांजेच्या 6 वरांचेर चौगडो वाजयताले. पूण आतां हे कलाकार मेळनाशिल्ल्यान ही प्रथा बंद जाल्या. हे मुळकेश्वराचें देवूळ पयलीं हांगा जुनें देवूळ आशिल्लें. 10 वर्सां पयलीं हे देवूळ नवें बांदलें गेलें. अशें म्हणटा की आख्यायिका आसा की मुळकेश्वर हो देवशर्माचो गुराखी. त्या काळान जेन्ना पोर्तुगीज बाटाबाटीच्या काळान जेन्ना शिवलें मंगेशें लिंग लिपोवन दवरिल्लें तेन्ना कोणाक तें लिंग खबर नाशिल्लें. एक दीस मुळकेश्वर आपल्या गायेक घेवन रानान गेलो चरपाक. तेन्ना गाय फातराचेर दूद सुट्टान ताका दिसली. ताका दृश्टांत जालो की आपूण देव मंगेश आपल्या व्हरून एक सुखरूप जागे व्हरून दवर. तेन्ना थंयच्यान तें लिंग हाडून हांगा दवरलें म्हूण ताका हो मान दिलो वता. मंगेशाची पुजा करतकीच सगळे भक्त हांगा मुळकेश्वराची पुजा करतात, दर्शन घेता. मुळकेश्वर गुराखी हो विडे ओडटा म्हूण ताका भक्त विड्यांचो मान दिता. एक विड्या पासून कितले विड्याचो लोक संकल्प करता आपलें काम जाल्यार आपूण तुका विड्यांचो किंवा कांबळ आनी खंयचो मान दिता अशें सांगता. जें देवकार्य आसता किंवा आमी ते कुलधर्म म्हणटा जे देवाच्या नांवान ब्राह्मण सुवाशेन वाडटा मंगेशाचे कुळावी किंवा भक्त, तेन्ना
मुळकेश्वराच्या नांवान गावडो वाडल्या शिवाय हें कार्य कंप्लीट जायना. मुळकेश्वरा विशेश करून ह्यो विडियो आसता, हांगा स्पेशल विडियो केल्ली आसता. ह्यो केळ्याच्या पानांचे बरोबर भितर तंबाखू विडियो केल्ली आसता. ते विडियो हांगा जळयता, विडियो पेटयले वता. कोण एक मागता, कोण आपूण 100 विडियो पेटयता. प्रत्येकाचे मनोकाम विडियो पेटयले वता. मुळकेश्वर गुराखी कांबळ कोयतो वापरता. काही लोक त्या कांबळ कोयतो अर्पण करता. या प्रतिमेच्या उजव्या वटेन 2 वेगवेगळी देवळां आसात. एका देवळात श्री वीरभद्र लिंग रुपान आसा आणि सातेरीची पाशाणी मूर्त आसा. जाल्यार दुसऱ्या देवळान श्री लक्ष्मीनारायण, श्री सूर्यनारायण चांदीच्या मूर्त रुपान आणि श्री गरुड पाशाणी रुपान आसा. Thank you.